दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटला विशीं हायकोर्टान सरकाराक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाक सांगला। सरकारान येदे व्हडले जिल्हा हॉस्पिटल बांदून दवरला, पूण तातूंत गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्याचो आरोप करीत गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान कोर्टान धांव घेतिल्ली। आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान सातत्यान विधानसभे भितर आनी विधानसभे भायर दक्षिण गोवा हॉस्पिटला बद्दल सदांच इश्यू काडिल्लो आसा, कारण ते फेसिलिटीज ना म्हणून। आतां तुमकां याद जातले ज्या तरेन आमी आदरणीय हेल्थ मिनिस्टराक आमी घेरा धारेर धरिल्लो विधानसभा टायमा वेळार, तांच्यांनी आश्वासनां दिल्लीं सरकारान की आमी फेसिलिटी सुरवात करतली, पूण काय जालें ना। 26 सप्टेंबराक जेन्ना आमी थंय गेले, आमच्या अध्यक्षाच्या नेतृत्वा सकयल आमची पुराय टीम जेन्ना थंय गेली, थंय आमकां कळून आयलें की बेडां आसा पूण हॉस्पिटल लॉक करून दवरला, सॉरी ICU लॉक करून दवरला। आनी पेशंट जर सिरियस जाले जाल्यार तुमी काडून धाडटात GMCन काम बरें चल्लां, जें बरें जाता तें बरें म्हणपाकूच जाय, पूण अशे तरेन लोड मागीर थंय घालप, मागीर थंय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर एक दीस कोलॅप्स जातलो। सो आमी ज्या तरेन सांगिल्लें की 1 म्हयन्याचो डेडलायन दिलो सरकाराक, जर सरकार जर एक्शन घेना जाल्यार आमी कोर्टाक मूव करतले म्हणून। नोव्हेंबराच्या लास्ट विकाक आमी कोर्टाक मूव केले। आज हियरींग आशिल्ली, हियरिंगेक कोर्टानूय ऑब्जर्व केलें हियरिंगे वेळार की जर येदें व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां देन इट हॅज टू बी पूट फॉर पब्लीक यूज म्हणून। सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट मेड बाय द कोर्ट। सो कोर्टान सरकाराक नोटीस इश्यू केल्या आनी 24 तारखेक हे फुडलें हियरींग दवरलां।